दीस बुधवार, डिसेंबराची 3 तारीख 2025. पहिले मसक जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले अध्याय 1 वोळ 4 ते 8 पर्यंत. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका पवित्र केल्लो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणा नाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 70 1 ते 2 5 ते 6 8 ते 9 14 ते 15. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. सर्वेस्परा, तुजो हांव आसरो घेतां. म्हाका केदींच फटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसबीदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक कान दिवन म्हजें तारण कर. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें घडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वांटोवचें कोटें, कित्याक तूं एकलोच म्हजें घडाप आनी म्हजें कोटें न्ही वे. देवा म्हज्या, नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. तूं धन्या, म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायर्तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मतावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशीनतावन तूंच म्हजो सलयनार. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंड तुजें नितीवंतपण. म्हणजे तुज्या सडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजें भुरगें प्रायर्तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णित आसा. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सुम्या. दुसरें वाचप. सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 4 वोळ 7 ते 15 पर्यंत. भावा भयणीनो, असली उतरावरती पदवी आमचे तावन न्ही. बागार देवा तावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आनी मातयेच्या आयदनांनी व्हांवयता. हर एक तरान आमी कश्टातांव, तरी आमी कांगाल जायना. वाट कळनासता अंधकारान सांपडतांव, तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगतांव, तरी एकसुरे सांडून गेल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटतांव, तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां व्हांवयतांव. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडटा. तशें म्हळ्यार आमचें तें मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें तें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलों. तशें पवित्र पुस्तकीं बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमनतांव देखून आमी उलयतांव. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो.
आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हणून आमी जाणाव. पळया, हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिंवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अधीक अधीक सडटली. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, कैद्यांक सुटका दिवंक म्हाका धाडलां. हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 10 वळ 1 ते 16 पर्यंत. हाचे उपरांत सोम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपल्या मुखार धाडलो. तांकां तो सांगूंक लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा, पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेताक वावराडी धाडून मागा. वसा तुमी, पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, भुती जावं, वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणायकी सालाम मारूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान अशें तोलो मनीस थंय येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकां सपाटी येतलें. तस घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजे नाकात. खंयच्याय शारांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. तें आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शारांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फापुडता. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, चडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शाराक मेळची ना. हाय तुका खोराजिना, हाय तुका बेतसायदा. कित्याक तुमचे मदें केल्ली ती असर्या तीर आनी सिदोन शारांनी केल्ली जाल्यार थंयसो लोक खंयच्या काळार गोणी वस्त्रां न्हेसून आनी आंगार कोबूर पुसून आपली जिणी बदलतो. देखून जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे वरणी चड काकूळ लागतली. आनी तूं कफरनाव, तूं कितें अंतराळार सडटलें म्हूण चिंताय? पाताळाक तूं शेवटतलें. जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता. जो कोण तुमची बेपारवा करता तो म्हजी बेपारवा करता. जो कोण म्हजी बेपारवा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपारवा करता. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आज भारतीय पवित्र सभा सा फ्रांसीस सावेराचें फेस्त आचरण करता. जेजून पयलें आपल्या बाराशीसांक देवाचें रास परगट करूंक धाडिल्लें. ताच्या उपरांत 72 जाणांक ताणें वचूंक वेच्या जाग्यांनी देवाचें राज्य परगट करूंक धाडलें. आनी सरदार सोडून वेचे पयलें आपल्या सर पाटलावदारांक ताचे मिसांव मुंदरसून व्हरूंक जेजू धाडटा. फ्रांसीस सावेर देवाचें राज परगटच्याक आपणाचें सगळें सांडून एक जेजवीत मिशनरी जावन भारताक आयिल्लो आनी तशेंच हेर राष्ट्रांकय तो गेल्लो. संवसारी वस्तूंक आशोवच्या बदलाक सर्गीं बाळ वता
त्या सता पासत तो वावरूंक मुखार सरलो. जेजूची उतरां ताच्या काळजा मनांत गुंडायेन रोंबली आनी तेन्ना तो हेरांक दिवंक शकलो. ताच्या मिनते वरवीं सबारांक क्रिस्ताची वळख मेळ्ळी. आज क्रिस्ताची वळख आसलेल्या आमी क्रिस्ताक हेरांक परगटंक धैर्य करीचे. जेजूचे मिसांव ताका सतमंतल्या हर एकल्याक मन धरून व्हरूंक आसा. जेजून शिकयल्ले वाटेन चलून देवाचें राज्य परगटून संतोशाचो आनी समाधानाचो संवसार आसा करूंक प्रयत्न करया.